लोकसभा वेंचणुकेची दीस जसे जसे लागीं पावता तशें तशें सगळ्यांक उत्सुकता आसा की गोंयसून कोण उमेदवार आसतले जे लोकसभा निवडणुकीक देंवतले। आयज काँग्रेसच्या केंद्रीय समितीन त्यांची दुसरी यादी जाहीर केली। भितून 43 उमेदवारांची नांवां जावन आसा आनी हे 43 उमेदवार विंगड राज्यांसून लोकसभा सिटाचेर आपली निवडणूक लढयतले। त्याच भायर आयच्या ह्या जाहीर केलेल्या यादीन गोंयचें नांव खंयच दिश्टी पडना अशी आशा आसली की ह्या सेकंड यादीन गोंयच्या काँग्रेसचे एक तरी उमेदवार डिक्लेअर जातलो। पूण आयज जेन्ना दुसरी यादी जाहीर केली तेन्ना ह्या यादीन आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दमण दीव ह्या राज्यांसून 43 उमेदवारांची नांवां डिक्लेअर जाल्लीं आसा। भितून गोंयचें नांव खंयच दिश्टी पडोंक ना। ही दुसरी यादी जावन आसली काँग्रेस केंद्रीय समितीची। तशेंच भाजपाच्या केंद्रीय समितीची दुसरी यादी जाहीर जावपाची आसा। तेच्या कडेन लक्ष सगळ्यांचें लागून आसा। ह्या वेंचणुकेची अपडेट आमी तुमच्या फुड्यान घेवन येत रावतले। हांव विनायक सामंत, गोमंतक टीव्ही।